जायते जाणांनी वाचून दुसऱ्याच्या कानार पडलेली. एका ल्हान जनावराची आवय चड दुकान ती बुडलेली. ही घडणी महाराष्ट्रा गांवांत सावंतवाडी थंय घडलेली. ते आवयच्या जिवितान तो दीस आसलो लोकावो. चगतावन अशे जाग्यार बसून बाटल्यांनी सोरो पिवो. ते पियेतना कितें खाताले माकडाचो पिलो येवन केवो. सोऱ्याचे नादार बाटली मारून माकडाच्या पिला मारलो जिवो. नादाचो गई बेबजे माकडा पिल्या गोट दोत्ता. माकडा पिल्याच्या तोकलेचेर खाली सोऱ्याची बाटली मागता. धाकटो पिलो म्हणटोच बाबडो एकाच खिणा मोदे मोत्ता. बसतालो त्या दुर्गा सकल चोगूय फोण काडून ताका पुत्ता. माकडाची आवय भुरग्याक सोदता तो बसतालो खंयसर येवन. तिका गमता आपल्या भुरग्याक मारून फुल्ला फोंडाचो वास घेवन. पळया तिका कितलो भुरग्याचो हुस्को मोंजात पासून जावन. सदांच रडटाली फोंडाची बाबडी आपली दुकां घडोवन. जावन मनशाक आयज व्हडले तिडे लिसांव दिलां. हांव नको तुमकां कशें सांगू मनीसपण सांग खंयसर गेलां. फाटीं पोरवरी पातरांवान सिरविदोराक कितें केलां. भुरगें जावन फाटीक दाग दिवन गो बायलां सिरविदोराक लासलां. चिती नासतना मनशान पयात कर्तुबां जाल्लें कसलें. आपणाकूय भुरगीं आसा म्हूण गो बायलांनी चिंतूंक जाय आसलें. हें काम तांणी केलां पळय तें मनीसपणूच नासलें. संवसारांत हें कोणूच कोचचो ना आनी केलां तें कर्तव्य असलें.